गोंयकारांक दिल्लें उतर सिद्ध करूंक दोतोर प्रमोद सावंत सरकाराची मोख थारोवन वाटचाल. आदर्श समाजांत कोणूच फाटीं उरचो न्ही हे कल्याणकारी सरकाराचे ध्येय आसचे अशें महात्मा गांधी आनी दीनदयाळ उपाध्यायान सांगिल्लें. ह्याच तत्वाचेर सरकाराचें काम चल्लां. प्रत्येक गोंयकार सुखी, समृद्ध, आनंदी उरचो ही मोख घेवन बीजेपी सरकारान फाटलीं कितलींच वर्सां वावर चालू दवरला. समाजातल्या निमण्या अंत्योदय घटकां मेरेन पावप, तांकां वयर काडप हे ध्येय घेवन बीजेपी सरकार कामाक लागला. ह्या संकल्प सिद्धीच्या यत्नात प्रमोद सावंत सरकारान बायलां, दिव्यांग, अनुसूचित जाती जमाती, हेर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यकांक किंवा अर्थीक दुर्बळांच्या उदरगतीक सामाजिक सुरक्षा योजनो चालीक लायल्या. डबल इंजिन सरकाराचे अंत्योदय तत्वाचेर काम चलता अशें सरकार सांगता आनी तें दिसताय. सरकाराचो समाज कल्याण, आदिवासी कल्याणाच्या मळार सामाजीक सुरक्षेचो वावर पळोवया. अनुसूचित जाती जमाती, हेर मागासवर्गीय, दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिक, सफाई कर्मचारी हांच्या कल्याणा खातीर योजनो चालीक लावपाचें काम समाज कल्याण संचालनालय हाताळटा. समाजातलो प्रत्येक घटक सुखी आसचो आनी एका पावंड्यार आसचो होच समाज कल्याण खात्याचो यत्न. समाजातल्या वंचितांक वयर काडप हेच ध्येय घेवन समाज कल्याण खातें वावरता. समाज कल्याण खातें नावाप्रमाणे तुम्ही जाणात की समाज कल्याण म्हणजे सोसायटीज गुड ऑफ द सोसायटी. नाव एज वी नो गुड ऑफ द सोसायटी म्हणजे कितें, समाजातलो प्रत्येक घटक जो पळय आसा तो सुखी आसचो आनी तो एक पावंड्यार आसचो, एक लेवलार आसचो. आतां हाजे खातीर आमी पळयलां की आमी भारतीय संविधानान आमकां रायट्स दिल्यात, प्रत्येकाक इक्वल रायट्स, इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज. पूण परिस्थिती अशी येता की सोसायटीन खुबशे असे घटक आसात दे आर नॉट ऑन द इक्वल फुटींग. फॉर एग्जाम्पल देर आर वेरियस रिजन्स, सोशल रिजन्स म्हणात, पॉलिटिकल रिजन्स म्हणात, एज्युकेशन लेवलार म्हणात. सो टू ब्रिंग दॅट इक्वॉलिटी our constitution has provided reservation policy or protective discrimination. This is exactly the purpose of social welfare department, to bring these underprivileged at par with others in the society. नेल्सन मंडेलान म्हणा, एज्युकेशन इज द मोस्ट पॉवरफुल वेपन विच यू कॅन यूज टू चेंज द वर्ल्ड. शिक्षणात संसार बदलपाची ताक आसा. शिक्षण हेच देशाच्या फुडाराचे आणि समाजाच्या उदरगतीचे प्रभावी माध्यम. शिक्षणाच्या मळार गोंय फुडें वचचें, आदर्श जावचें हेच ध्येय घेवन डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार वावुरता. समाजातल्या दुर्बळ वर्गाच्या आर्थीक आधाराक सरकार दयानंद सामाजिक सुरक्षा योजना चलयता. हे योजनेचो कितल्याच दिव्यांग, दुर्बळ आणि निराधार घटकाक आज आधार जाता. सरकाराच्यो खुबश्यो सरकारान योजना राबयल्या. फॉर रिजर्वेशन इज जस्ट वन पार्ट ऑफ इट. पण म्हाका हांगा मुख्यतः नोंद करीन दिसता म्हणजे की गव्हर्मेंटान शिक्षणा खातीर ज्यो पळय स्किमी केल्या, पोस्ट मॅट्रीक आनी प्री मॅट्रीक, OBC म्हणात जावं फॉर अदर बॅकवर्ड क्लासीस, की फायनान्शियल रिजना खातीर, आर्थीक कारणां खातीर कोण शिक्षणा पासून वंचीत रावचो न्ही. तातूंत जे डिपार्टमेंटाचे थ्रू ज्यो पळय स्किमी लागू जाल्यात त्यो प्री मॅट्रीक आनी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप फॉर SC, OBC. तातूंत प्री मॅट्रिका खातीर जवळ जवळ 3 कोटीचें प्रावधान आसा आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो शेअर आसा तातूंत. आनी पोस्ट मॅट्रिकानूय तशेंच आसा. त्या भायर भुरग्यांक कन्याधन म्हणून SC स्टुडंटा खातीर एक स्पेशल स्कीम आसा. डॉक्टर आंबेडकर पोस्ट मॅट्रिक स्कीम फॉर EBC, इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड क्लासीस. बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना ही एक आसा. आनी अश्यो बुक बँक फॉर स्टुडंट, ग्रँट्स फॉर वॉलंटरी ऑर्गनायझेशन्स फॉर रनिंग हॉस्टेल्स, अश्यो साबार स्किमी आसात जाणे करून ह्या जर आर्थीक कारणां खातीर भुरगे जर शिक्षणा पासून वंचीत उरत जाल्यार तांकां वयर काडपा खातीर. आनी एक प्रमुख गजाल की समाजातलो एक असो एक घटक की वी कॅन से डिफरंटली एबल्ड पीपल. फॉर many reasons
we see that there are some deaf or dumb or blind ह्यो खुबश्यो हातून the act has identified around RPWD act has identified around 21 categories. तातूंतले तांकां आमी कशी मदत करप, तांकां मूळ सोसायटीत मूळ हातून कशें हाडप, हाऊ डू वी मेक देम अ पार्ट ऑफ द मेन स्ट्रीम, perhaps maybe in administration or in the politics or in education. सो त्या खातीर सरकाराचो प्रयत्न आसा. खुबश्यो स्किमी तांच्याय खातीर आसा. तांचे फिजिकल डिसेबिलिटीचे आधाराचेर पर्संटेजच्या आधाराचेर आमी पेन्शन दितात, रेंजींग फ्रॉम 2000 रुपीज टू 3500 डिपेंडींग ऑन द पर्संटेज ऑफ द डिसेबिलिटी. त्यानंतर फ्री एड्स दितात. आमची DDRC डिस्ट्रिक्ट सेंटर्स आसात तांकां मदती खातीर, आनी तांचे खातीर स्कॉलरशीप स्किम्स आसात आमच्यो. सो सरकाराचे वतीन एक प्रयत्न चालू आसा. माझे नाव भैरव पदुवरक. हांवें 12th केला विथ द हेल्प ऑफ DSS स्कीम ऑफ आवर गोवा गव्हर्मेंट, अँड इट इज गुड फॉर मी टू यूज फॉर एज्युकेशन and traveling. It's also used for माझ्या पांयार उबे रावपासाठी स्कीम खूब बरी आसा. म्हाका खूब यूज जाता तिचो, आनी ती मी म्हणजे एज्युकेशन बी म्हाका घेवपाचें जाल्यार यूज करूं शकता. अँड नाव आय एम कॉम्प्युटर कोर्स करता. ती स्कीम म्हाका म्हणजे अशी यूज पडटा की ट्रॅव्हलिंगाक बी यूज पडटा. आनी ती स्कीम म्हाका जवळ जवळ 3rd या 4th स्टँडर्डान आसतना म्हाका ती चालू केला. आनी ती स्कीम म्हाका खूब बेनिफीट आसा, आनी ती स्कीम खूब यूज पडटा म्हाका. आमी ती स्कीम मेळपाचे पयलीं म्हाका अशें म्हणजे कितें नोटबूक बी जाय जाल्यार कोणा कडेन मागपाचें पडटलें, आनी कोण दिना जाल्यार म्हाका म्हणजे खूब स्ट्रगल करपाचें पडटलें बी. नोटबुकेक बी अवेलेबल ना जाल्यार म्हणजे होमवर्क बी तसोच उरतालो. आनी ती स्कीम जे म्हाका मेळ्ळा थंयसून म्हाजें सगळें सेटल, म्हणजे एज्युकेशनाचे प्रॉब्लम सॉल्व जाले. आनी मागीर आतां हांवें 12th केला थंयसून म्हणजे अशी एज्युकेशन डिफरंट हितून वचपाचें पडटा. कॉलेजीन बी मागीर बशी बी नासता अवेलेबल, मागीर लोकल बशीन बी वचपाक पडटा. तेका बी ती DSS स्किमीचे पयशे बी म्हणजे यूज करूंक लागलो हांव. आनी ती स्किमीचे पयशे आमकां यूज पडटा की म्हणजे आतां ग्रॅज्युएशन बी करपाक गेलें जाल्यार फीज बी 10,000-10,000 बी आसता न्हू, ते बी म्हाका अशी यूज करूंक गावता. आनी म्हाका आनी शिकपाचें आहा तेच्या खातीर बी तेमी बेनिफीट करूं शकता. म्हाका ग्रॅज्युएशन करपाची म्हणजे एम आसा, ती म्हाका कंप्लीट करपाची आसा. आनी 12th केलां मी. नाव आतां मी कॉम्प्युटर कोर्स करतलो, आनी फुडें बी म्हाका शिकपाचें आहा. ते स्किमीचे यूज करूं शकता अशें म्हाका दिसता. आनी आमच्या गोवा गव्हर्मेंटाक थँक्यू सो मच म्हणटा. माझे नाव रेशा आनंद वेर्णेकर आणि हांव एक टोटली ब्लायंड पर्सन. आणि हांव जेन्ना 18 वर्साचें जालें तेन्नाच्यान हांव ही DSS बेनिफिट्स घेता. आनी ही बेनिफीट म्हाका DSS खूब बऱ्याक पडली. आय मीन हांवें म्हाजे एज्युकेशनाक म्हणजे फी म्हणून तीच भरला. आनी हांव प्लस म्युजीक म्हजें इंडियन क्लासिकलान विशारद करता, थंय म्हाका फी भरपाक यूज जाता ती DSS. आनी ताचेर हांवें ह्याच DSSाचे यूज करून हांवें म्युजिकल इन्स्ट्रुमेंटय घेतला. आनी ते इन्स्ट्रुमेंट यूज करून हांव म्हाजी प्रॅक्टीस करतालें. आतां हांव ती म्युजीक क्लासय घेता घरा कडेन. ह्या DSS स्किमीन म्हाका खूब बेनिफीट जाली. म्हाका म्युजीक शिकपाकय हेल्प जालो, प्लस इन्स्ट्रुमेंट घेवपाकय हेल्प जालो. आनी ते इन्स्ट्रुमेंट यूज करून हांवें क्लासीस कंडक्ट केली घरा कडेन. सो थँक्यू सो मच. हांव म्हणपाक सोदता गोवा गव्हर्मेंटाक की म्हयन्या ते आमकां ही एक बेनिफीट दितात बरी. जाणट्या निराधारां खातीर डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार सदांच वावुरता.
उतार पिरायेंत ज्येष्ठ नागरिकांक आर्थीकरित्या सक्षम करूंक ह्या सरकारान तरेतरेच्यो येवजण्यो हाडल्यात आनी चालीक लायल्यात. सरकाराच्या ह्याच येवजणेचो आज ह्या घटकांक वेळ प्रसंगी मोठो आधार जाता. एक हांगा उल्लेख करीन दिसता तो सिनियर सिटिझन्साचो. आमच्या डिपार्टमेंटाचे वतीन खुबश्यो सिनियर सिटिझन्सा खातीर स्किम्स आसात. सिनियर सिटिझन्स म्हणजे जे ज्येष्ठ नागरीक आसात दे आर वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसायटी. तांकां फायनान्शियल सपोर्ट घडये कमी जाय आसतय बी, पूण तांकां मेंटल सपोर्ट जाय आसता. दे नीड कावन्सिलींग, दे नीड समबडी टू टॉक टू देम. हाजे खातीर डिपार्टमेंट वी आर फंडींग उम्मीद सेंटर्स, ज्या जाग्यार हे सिनियर सिटिझन्सांचे वचून एकमेकाक मेळून आपले सूख दूख शेअर करून, जावं बारीकशे खेळ म्हण, पेपर वाचप जावं पुस्तकां वाचप, ह्या खातीर आमची सक्सेसफुली उमेद सेंटरां चलता. त्या शिवाय हालींच सरकारान सिनियर सिटिझन्सा खातीर एक मुख्यमंत्री देवदर्शन म्हणून जी पळय योजना सुरू केल्या तिका एक बरो प्रतिसाद मेळटा. त्याच बरोबर आमी सिनियर सिटिझन्सा खातीर 50% कन्सेशन इन KTC बसीक दितात, तांकां सिनियर सिटिझन्स कार्ड दिवन. सो एक प्रयत्न आसा सरकारचो की ह्या सिनियर सिटिझन्सांक तांकां एकटेपण दिसचें न्ही, आनी डिपार्टमेंटाच्या वतीन प्रयत्न आसा की आनीकय अश्यो स्किमी राबोवपाच्यो. प्रायज बी दितात, प्रायज दितात, मागीर गिफ्ट कशें दितात, अशें कांय गोश्टी पिकनिकेक आमकां व्हरतात, अशें आमकां गिफ्ट दितात ती. आनी मागीर डॉक्टराची हांगा हें आसता ते मेडिसीन मेळटा आमकां. मंगळारा येतात ती गाडी घेवन आनी तेन्ना आमकां सगळें कितें स्किमी प्रमाणे ते वखदां बिखदां कितें आहा ते प्रमाणे सगळें दितात आमकां. तेचो आमकां खूब फायदो आसता. सरकारान ही स्कीम बरी केल्या आनी ही कंटिन्यू चालू करची आसची अशें आमचें रिक्वेस्ट आसलें तेंकां. आनी जी आमची स्कीम चालू आसा आनी कृपात आहे त्यात आमकां सगळे बेनिफीट म्हणजे आरोग्याची पयली मेळटा, जाणट्यांकां मेळपाकच जाय. आनी आमकां सगळ्यांक दोळे तपासणी, रक्त तपासणी, त्या नंतर ब्लड चेक, म्हणजे सगळे जे प्राथमिक असतात ते सगळे मेळटात. पण त्याच्यानंतर जी आठवड्यातून गाडी येतात त्या गाडीचे सगळे चेकअप जातात. चष्मेवाल्याक चष्मे दिले जाता आनी त्यानंतर हांगा सगळे व्हीलचेअर आसा, कॉट आसा आनी ती आमकां न्ही मातयेच्या वाड्यावरची कोणाक कितें लागली ती आमी म्हणजे विनाशुल्क आमी दितात. ते आमकां 2000 रुपया मेळटा. मागीर ताका आमचो खूब आदार जाता, आमकां मानसीक आदार जाता की आमकां कितें गव्हर्मेंटा कडून मेळटा. तेंचे खूब आभार आसा तांकां आनी आदारय आसा. उमिदा प्रमाणे आमकां सगळ्यांक आमकां उमीद आसा आमकां येवपाची हांगा. हांव प्राची वैद्य, सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटाच्या अंडर जी उमेद म्हणून जी स्कीम आसा त्याच्या अंडर आमी कृपा सहाय मंडळ ह्या नांवान जी संस्था काडल्या त्याच्या अंडर आमी हें चलयतात. आमचो 11 जाणांचो एक हें आसा, कमिटी आसा, त्याच्या अंडर आमी हे सगळे आमचे प्रोग्राम बी घेता. आमचो दर म्हयन्याक एक मेडिकल कॅम्प आसता प्रत्येक तरेचो. केन्ना आमी आय चेकअप घेता, केन्ना आमी नी चेकअप घेता, मागीर आमचो GMCंतल्यान आमी डेंटल चेकअप घेता. आय चेकअप आसा तेन्ना आमी चश्मे फ्री दिता. आनी आमची जी स्कीम आसा ही स्कीम आमच्या जाणटेल्यांक खूब अशी म्हणल्यार उमेदीन आमचे जाणटे येतात. एक दीस जर सुटी आसली न्ही, फाल्यां सुटी अशें तेंचें तोंड जाता. म्हणल्यार ती इतली उमेदीन येतात, ते हांगा येतात, बसतात, पेपर वाचतात, TV पळयतात, च्या बिस्कीट आसता तांकां. मागीर कॅरम बोर्ड आसा आमचो, तेचेर ते केन्नाय खेळटा आनी एकामेका कडेन आपले जी सुख दुख्ख ते वांटून घेतात. केन्नाय जर समज कोणाकूय कितें प्रॉब्लेम आसलो जाल्यार आमचो हो जो ग्रूप आसा जाणट्यांचो, इवन आमची कमिटी जी आसा ती आमी सगळीं एकामेकाच्या फाटल्यान उबी रावन ताका सपोर्ट करतात आनी तो त्या ह्यातल्यान भायर सरता. जी कितें ताका प्रॉब्लेम आसा तातूंतल्यान तो भायर सरता. आनी आमचे जे कोण जाणटे आसा तांकां सगळ्यांक 2000 रुपया मेळटा. म्हणून तांकां सरकाराची खूब अभिमान आसा. आनी आमी अशेंच मागता की सरकारान आमकां अशीच जाणट्यांक लागून नवी नवी स्किम्स काडच्यो आनी तांकां आदार जावचो.
जसं आयज पर्यंत आमकां सरकारान दिला, सोशल वेलफेरान दिला. समाज कल्याण खात्या वांगडाच गोंयच्या आदिवासी समाजाच्या आधाराक वावुरता ते आदिवासी कल्याण खातें. गोंयचो आदिवासी समाज कसोच फाटीं उरचो न्ही, तांकांय हेर गोंयकारां वांगडा तांचे अधिकार मेळचे म्हूण सरकार ह्या खात्या वरवीं खुबश्यो स्किमी राबयता. गव्हर्मेंट ऑफ गोवाच्या ह्या माध्यमांतल्यान ट्रायबल डिपार्टमेंट हें आमचें एक डिपार्टमेंट जावन आसा. त्या डिपार्टमेंटाच्या थ्रू आमी पोस्ट मॅट्रीक स्कॉलरशीप हे 2 स्कॉलरशीप ज्यो जावन आसा स्टेट लेवल आनी सेंट्रल लेवलाक जाता. सेंट्रल लेवलाची जी पोस्ट प्री मॅट्रीक स्कॉलरशीप जावन आसा ताचे इनकम लिमीट जर क्लेम करतलो जाल्यार 2.5 लाख रुपया जावन आसा. वेरेज सेम प्री मॅट्रीक स्कॉलरशिपाचे इनकम लिमीट जावन आसा क्लेम करतलो भुरगो जाल्यार 3 लाख रुपया इनकम स्लॅब जावन आसा. आनी हे दोनी जे स्किमी आसा तो भुरगो दोनी आमचे म्हणजे ही स्कीम जी आसा म्हणजे प्री मॅट्रीक स्कीम जी आसा सेंट्रलाची ती 9वी ते 10वी भुरग्यां पासून एप्लाय जाता. वेरेज स्टेट गव्हर्मेंटाची जी स्कीम आसा प्री मॅट्रीक स्कीम ती 5वी ते 10वी पासून एप्लिकेबल आसा. सो हे भुरगे शिकताना हे दोनी स्किमीची बेनिफीट घेवं शकता भुरगे. आनी तेचे बेनिफीट म्हणजे कितें आसा की एका भुरग्याक म्हणजे प्री मॅट्रीक स्कीम आसा ती सेंट्रलाची आसा. एका भुरग्याक 225 रुपया 10 म्हयन्यासाठी दिता. वेरेज आमची जी ही आसा गोवा गव्हर्मेंटाची प्री मॅट्रीक स्कीम आसा ताका 3,575 रुपया भुरग्याक दिता. त्याच प्रमाणे आमची पोस्ट मॅट्रीक स्कीम आसा ह्याची सेंट्रल गव्हर्मेंटाची ती पोस्ट मॅट्रीक स्कीम जी जावन आसा आफ्टर एस एस सी जाल्या नंतर ते स्कीम भुरग्यांनी एप्लाय करूं शकता. जे भुरगे पोस्ट ग्रॅज्युएशन करूंक वयता किंवा आफ्टर एस एस सी जाल्या उपरांत 11, 12 करता त्या भुरग्यांक ही स्कॉलरशीप जावन आसा. आनी त्या स्किमीचो म्हणजे 5,500 रुपया डे स्कॉलराक मेळटा आनी 12,000 फॉर हॉस्टेलियराक मेळटा. डिफरंट टायप ऑफ कोर्सीस आसा BA, BSc, BCom जे कोर्सीस करतात त्या प्रमाणे तांकां स्कॉलरशीप दिली गेली जाता. तशीच आमची आनी एक स्कीम जावन आसा गगन भरारी. जी गगन भरारीची स्कीम जावन आसा ती स्कीम भुरग्यांक एडिशनल मेंटेनन्स SSC जाल्या नंतर भुरगे जर फुडें शिकोंक सोदता जाल्यार तांकां एडिशनल मेंटेनन्स अलावन्स दिवपाची प्रोविजन आसा. जो भुरगो डे स्कॉलर आसा ताका 7,500 रुपया 10 म्हयन्यासाठी दिले गेले जाता. आनी जो भुरगो हॉस्टेलियर आसा ताका 15,000 रुपया 10 म्हयन्यासाठी दिले गेले जातात. आनी तेचे इनकम लिमीट जावन आसा 5 लाख रुपया. तशीच आमची आनी एक स्कीम जावन आसा विद्यालक्ष्मी स्कीम. जे भुरगे चली भुरगे SSC जाल्या नंतर 11th एडमिशन घेता त्याच्या नांवान आमी 25,000चे फिक्स डिपॉझिट करता. ते 25,000 त्यांनी 12वी जाल्यानंतर 12वी पास जाल्यानंतर पहिल्या 2 वर्सांत 12वी बसल्यानंतर 2 वर्सां भितर त्यांनी पास जावपाक जाय आनी ते त्यांनी अलॉंग विथ द इंट्रस्ट क्लेम करूं येता. ते आमी ताका 25,000 रुपया फारीक करता. माझे नाव हर्षदा कणकोणकर. ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट हे ST स्टुडंट्सां खातीर खुबश्यो स्किमी आसा. ते हितून पोस्ट मॅट्रीक, प्री मॅट्रीक, गगन भरारी, विद्यालक्ष्मी स्कीम ह्या स्किमींचो लाभ घेतलेलो आसा. जे हितून खुबशे म्हणल्यार फुडें स्टडी करपा खातीर ट्युशन फीज मागीर बुक्स सेमेस्टर वायज फीज आसता त्यो भरपा खातीर खूब युजफूल जाता. म्हाका एड्युकेशन हितून खुबशे हेल्प केल्या खातीर गोवा गव्हर्मेंट आनी ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक हांव थँक्यू म्हणटा. माझे नाव तुषार जना गावडे. हांवें पोस्ट मॅट्रीक स्कीम घेतला आनी हांव पयलीं म्हणटा त्या गव्हर्मेंटाक थँक्स म्हणटा की तेंच्यांनी आमच्या खातीर भुरग्यां खातीर स्किमी काडल्या वेगळ्यो. सो आमच्या असल्या भुरग्यांक खूब जाणां हेल्प जालेलें आहा वेगळे वेगळे तरेन. म्हजें नांव दया उदय मंगेशकर. हांव गोवा गव्हर्मेंटाक थँक म्हणटा की चिल्ड्रन्स ऑफ विडो हांव स्कीम घेता. तशेंच म्हाजी चली अश्लेशा उदय मंगेशकर तेवूय बी स्कीम घेता. प्री मॅट्रीक स्कीम 5वेक सावन 10वेक सुद्दां आतां ते 10वेक आसा. सो ताका रेगुलरली येता.
परत एकदा थँक्स म्हणटा गोवा गव्हर्मेंट तशेंच ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटाक सुद्धा. म्हजें नांव पुष्पा पांडुरंग खोडगेणकर. डायरेक्टरेट ऑफ ट्रायबल वेलफेअर हेच्या अंडर हांवें विद्यालक्ष्मी प्री मॅट्रीक पोस्ट मॅट्रीक ह्या स्किमीचो लाभ घेतलेलो आसा. ह्या खातीर म्हाका फायनान्शियली खूब हेल्प जाल्लो आसा. सो हांव गोवा गव्हर्मेंटाक खूब थँक्यू म्हणपाक सोदतां. म्हजें नांव दिक्षा मावळेंकर. हांवें ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंटांतल्यान खूब स्किमी घेतलेल्या. गगन भरारी पोस्ट मॅट्रीक, विद्यालक्ष्मी प्री मॅट्रीक आनी हितून म्हाका खूब फायनान्शियल हेल्प जाल्ला फॉर हायर स्टडीजाक. तशेंच ट्युशन फीज मागीर परत सेमिस्टराच्यो फीज दिवच्यो पडटा ताका सुद्दां खूब हेल्प जाल्ल्या. घर ही मनशाच्या अस्तित्वाची मुळावी गरज. आलाशिरो नाशिल्ल्या मनशाक घराची मालकी मेळ्यार महत्वाची आर्थिक आणि सामाजिक सुरक्षा तशेंच समाजांत दर्जो मेळटा. देखून गोंय सरकारान आदिवासींक तांची घरां बांदपाक आर्थीक मजत दिवपाचें थारायलां. अटल आसरा येवजणेचो हेतू म्हळ्यार आदिवासी समाजांतल्या मनशाक घरां बांदपाक आनी दुरुस्ती खातीर पूरक आर्थीक मजत दिवप. आमची आनी स्कीम जावन आसा अटल आसरा योजना स्कीम. ही अटल आसरा योजनाची स्कीम जावन आसा जांकां कोणाक घर ना किंवा तेंचें घर आसा रिपेर करपाक सोदता तेंच्यांनी हे फायनान्शियल एसिस्टंट घेवंक शकता. तेंचे इन्कम लिमीट जावन आसा 3 लाख रुपयाचें आनी जो कोणाक घर रिपेर करूंक सोदता ताका 1.5 लाख रुपया पर्यंत गव्हर्मेंट मदत करता. तशेंच नवें घर बांदतलो जाल्यार तांकां 3 लाख रुपया पासून मदत करता. म्हज्या पप्पान हावज रिपेरींग फॉर्म भरलेले अटल आसरा तितूर सुद्दां आमकां पयशे रोखडे आयिल्ले आनी आमचे घराचें सुद्दां काम बेगीन जालें. हांव थँक म्हणपाक सोदतां ट्रायबल वेलफेअर आनी गोवा गव्हर्मेंटाक. हांव गोंयकारांक उतर दितां की म्हाजें सरकार आनी प्रशासन सातत्यान अंत्योदय तत्वाचे पुरस्कर्ते आसा आनी समाजाच्या प्रत्येक घटकाक मागीर जावं तो ज्येश्ठ नागरीक, महिला, दिव्यांगजन, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, इतर मागासवर्गीय, अल्पसंख्यांक, आर्थीक मागासवर्गीय, म्हाजें सरकार सगळ्यांच्या उन्नती खातीर कटिबद्ध आसा. जण एकल्या गोंयकाराची इच्छा आकांक्षा पुर्ती करपाचो हावेस आमी मनाक बाळगिला. समृद्ध गोंय, सुजलम गोंय, सुफलम गोंय, सुविद्य गोंय, सुनियोजीत गोंय, सुख शांतीमय गोंय, प्रेक्षणीय गोंय, उद्यमीय गोंय, आरोग्यवान गोंय, समृद्धय गोंय, प्रागतीक गोंय अशा विविध आयामांतल्यान अग्रेसर जावन घडपी स्वयंपूर्ण गोंय घडोवपाची मोख दवरून परत एक फावटी सांगता, भिवपाची गरज ना. समाजाच्या दुर्बळ तशेंच शेवटाच्या घटकाक सशक्त आणि सक्षम करपाक वावुरपी डॉक्टर प्रमोद सावंत सरकार.